आयज आमच्या वाड्यार विजीट दवरल्या आनीक मॅडमीक चड काळजी करपाची कांय गरज ना. ती बिंदास दामबाबा कृपेन अवश्य येतली. आमकां तेजेर भरोसो आसा, कित्याक हेजे पयलीं काम केलां आनी ती आमच्या फाटल्यान सदांच आसा. तसोच बाब एंटनी वाजान आमकां केन्नाच कसलें सांगलेलें काम आमचे सकयल दवरलें अशें जावना. सो त्या खातीर जितलो लोक आहा आयज तेंच्या फाटल्यान आसा आनी तांकां असोच सपोर्ट करून आमी तांकां निवडून हाडटले. डोर टू डोर आमगे जाला आतां. काल आमगे वाड्या केल्ले, मागीर आरोसी केला. आयज आमी मुड्डेर येयले. मुड्डेर आमगे देवानंद नायक सा 5 तो आयज कांय कारणां लागून येवपाक पावलो ना. म्हळ्यार आपल्यागे भावाक धाडलो ताणें. आमगे सद्या आतां रिस्पॉन्स बरें आहा. आमगेले कोण ते आमगे सायडीन सगळे देखून म्हणटा मॅडम येतली. सो आनी चोवपाचें 22 तारीख जाता. सांगितलं कळ्ळें. 3 वर्सां कितें केलें तें आनी हे खुशालकायेन आमी ताका सांगलां तूं आमको बस आनी 5 वर्सां हेज्याहून सुबेज कर. होच हे लोकांचो हेतू एकू आहा की आज तेका दिवपाक कितें आहा आनी हें दिल तेजेर न्हू आमी चोयताय जाल्यार कितू तेणें प्रोजेक्ट केले आनी इतले पयशे येयले हेगे फंड्स न्हू तेणें स्पेंड केले. आतां कोणाकूय तर चोवपाक जाय तेजे RTI काडपाक मागूं जाता. कळ्ळें. आनी विचारपाक जाता कितू फंड्स येयलो कितू मोडला ऑफिशियली जाय जाल्यार. पूण तेणें आतां ऑफिशियली आपल्यागे प्रिंट करून तेणें सगळें आमच्या हातान दिलां. सो हे खुशालकायेचेर आमकां कळटा 100% ते जिखता. सो आज हो लोक जो आहा हितूलो सरपंच पंचर्स आनी गांवचो वोटर्स. सो आमचे बराबर कोण लिडर न्हय, व्हडले लिडर न्हय. दीज आर द वोटर्स इज ए लिडर आज. आनी ते सादे तेजे बराबर आज सादी लोक आहा तांकां एक्सेस आहा तेजे बगले वचपाक तेजे बगले मेळपाक. आनी हांव म्हणटा ते भाशेन आमकां 2 डबल इंजीन जो आज सर आहा बाब आंतोनवाज ही इज ए MLA. सो MLA कडच्यान कितें फंड्स येता फायल मूव करून जाता. सो आमकां फास्ट काम जायन मेळटा. ताका लागून आमी ते मुखार गायला त्या पासून. सो देखून हांव मागता आमच्या सगळ्या लोकां कडेन की बाबा पळय डेव्हलपमेंट पळय विचार वचनाका तुमच्या हातां आहा आनी ताका बरें मतांनी निवडून हाडली. हांव ताका म्हजो भुरगो कसो तेंय ताका म्हजो भुरगीं कसो हांव तेंच्या बरोबर भोंवता. हांव पॉलिटिकल कॅरियरान भोंवना. कित्याक जे दिसाक हांव ताका मेळ्ळां आनी तेगे वावर चोयला जो तेगे वावर तो एज ए MLA म्हूण न्हू ताका कायंडनेस लोकांक आज ते कडेन कितल्यो स्कीम आहाय ह्यो स्कीम तेणें खूंयसून हाडल्या गोवोरमेंटाक वचून हाडल्या आपल्यागे ओन पयशांच्यो. मॉर्ग आनी अँबुलन्सीस आनी कोविडा वखदां हांवें तेजे बरोबर काम केलां. लोकांच्या घरांक वस्त पावयले. सो दीज आर द कायंडनेस. तो MLA म्हूण न्हू आनी हांव तेजे बरोबर MLA म्हूण ना तेगे कायंडनेसाक लागून आहा. म्हणपाचें म्हणल्यार हांव खूब खुशाल आयज. ते आयज आमचें कॅम्पेनींग डोर टू डोर कॅम्पेनींग चलता आनी एकूच फोन मारलो हांव तुमच्या वॉर्डान येता म्हणून. सगळ्यो बायलो म्हाज्या बराबर रेडी रावल्यो येवपाक. आयज हांव तांकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज आमी जायते वॉर्ड कवर अप केले. केलोसी आख्खे फूल कोर्तालीम कवर केले, केलोसी कवर केले. तेच भाशेन कांचावली म्हणजे ऑलमोस्ट मोर दॅन हाफ कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी कंपेनिंगाक वयता थिंगा म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. लोक कितें म्हणटा तूं आनी येवपाची गरज ना आमी आसा तुजे बरोबर. आनी तुमी जायतें काम केलां तें डेव्हलपमेंट जें कितें हांवें कार्ड केलां तें आयज म्हाका दाखोवपाक जाय लोकांक. म्हजें कितें काम आहलें तें हांवें करून दाखयलां आनी सगल्या लोकांक दारांनी हांवें पावयलां. आनी हांव खूब खुशाल. म्हाजे बराबर सगलो लोक आहा म्हाका बरो रिस्पॉन्स दिला. खंय वयता थिंगा म्हाका सांगलां तूं हें करूं नाका आमी आहाय तुजे बरोबर. काडलें म्हणून आयज हांव हें करपाक पावलें. जायते प्रॉब्लम जाता. एकूच फायल रेडी करतले जाल्यार ताका NOC जाय, रेजोल्युशन जाय, ताका मागीर ऑब्जेक्शन आसता, जायती प्रॉब्लम्स आसता. ही सगळी प्रॉब्लम्सां फेस करून एक फायल रेडी करपाक कितले प्रॉब्लम जाता. मदें रिजेक्ट जाता, मदें लोक ऑब्जेक्शन हाडटा सगळे रेडी जावन बसून. असल्या प्रॉब्लमांनी पासून आमी फेस करून आमी कशें हँडल करता तें आमी जाणा. तेश करून हांवें आयज सगळीं कामां करून हाडलीं आसा आनी लोकांक फुड्यान ती पावयल्लीं आसा. आमचें काम कितें आमी फक्त कितें आमकां फंड मेळलो तो आमी सगळे लोकां फुडें पावोवपाचो. आनी जो फंड म्हाका मेळलो न्हू तो आख्खो फंड हांवें यूज केल्लो आसा. लोकांक हांवें नोदरेक पासून हाडलो आसा. हांवें कितले फंड यूज केलो तो. सो हांव मागता लोकां कडेन म्हजेर कसलें आर्ग्युमेंट हें घालना सोडा. म्हजें कितें हें लिफलेट आहा न्हू तो सारको पयलो वाचून चोवचो आनी मागीर म्हाका जज करचें. हांव डोर टू डोर कंपेनिंगाक आतां हांव कॅन्डिडेट बरो हांव हांगासर येयल्लो. आनीक जेन्ना हांव घरांनी भोंवता तेन्ना डोर टू डोर कंपेनी करता तेन्ना लोकांचो एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. जेन्ना आमी घरान वयता तेन्ना लोक आमकां बरे भाशेन येवकार करता. तेंच आमकां म्हाका दिसता व्हडलें भाग
इलेक्शन मागीर पूण पयलीं सुद्दां लोकांलो जो आमकां मोग मेळटा हो व्हडलें म्हाका देवाचें व्हडलें उपकार कित्याक लोकांक खबर आसा हातून कितें त्यो खबर आसा आनी हातून तशेंच झेडपीन कितें काम केलां कितें कार्य केलां हें आमी लोकां मुखार दवरलें आसा जे आमचे आतां 2.5 वर्सां जालीं जेन्ना बाय इलेक्शन जालें जेन्ना हांव झेडपी आहलो तेन्ना 2020 जे इलेक्शन जाल्लें झेडपी तेन्ना हांव इलेक्ट जालो मागीर तेजे उपरांत असेंब्ली इलेक्शन 2022 तेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना हांव MLA जालो आनी तेजे म्हज्या फाटल्यान मागीर बाय इलेक्शन जालें आनी ते मेर्सियान तेन्ना बरे वोटांनी हांगासर जिखून येयल्ले आनी आयज तें परत इलेक्शनाक बसलां हांव लोकांताय मागतां तुमी इतलो म्हाका मोग दिला इतले वर्सां म्हाका तुमी निवडून हाडला जेन्ना आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जायते फावटी म्हणटा आमचे हांव पंच जालो डेप्युटी सरपंच जालो 2 फावटी सरपंच जालो 2 फावटी झेडपी जालो आनी आतां MLA आसा तशेंच मेर्सियान जेन्ना विलेज पंचायत करताली ते पयलीं 5 वर्सां ताणें डेप्युटी सरपंच म्हूण काम केलें आनी आतां 2.5 वर्सां ताणें झेडपी म्हूण काम केलां आतां होय टर्माक तें बसलेलें आसा जेन्ना इतलो म्हाका मोग मेळटा हांव केन्ना लोकांचें विसरूंक शकचो ना कित्याक इतलो म्हाका सपोर्ट दिलो इतलीं वर्सां हांव काम करतां आनी हे कामा वरवीं म्हाका दिसता ह्या लोकांन म्हाका एक संदी दिली आसा तूं फुडें वच तुजे फाटल्यान आमी आसा हें सांगून आमी आयज कंपनीक भोंवता आनी म्हाका हांव सदमता 20 तारीख तुमकां खबर आसा जें कितें काम केलां जे मेर्सियानान कितें काम केलां हें आमी घरांनी पावयता